आसा सुखा दुःखात तो संगी आसा जेसू दिवन तुझी सजाय आमकां दिवन तुझी सजाय आमचे संगीत तू आसा सुखा दुःखात तो संगी आसा जेसू दिवन तुझी सजाय आमकां दिवन तुझी सजाय बेबीरांते आमकां दोस्ताना सैराण आमकां तूं मोरताय जेसू बेबीरांते आमकां दोस्ताना सैराण आमकां तूं मोरताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां सोड दिताय जेसू दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां सोड दिताय जेसू आमचे संगीत तू आसा सुखा दुःखात तो संगी आसा जेसू दिवन तुझी सजाय आमकां दिवन तुझी सजाय कनबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं मोरताय जेसू कनबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजांत तूं मोरताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसोन करपा तूं दिताय जेसू दुखची उतरां काळजाक तोपतना बोगसोन करपा तूं दिताय जेसू आमचे संगीत तू आसा सुखा दुःखात तो संगी आसा जेसू दिवन तुझी सजाय आमकां दिवन तुझी सजाय Alleluia 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 तुका जावं आराधन महिमा सोम्या तुका जावं स्तुती तू सर्वस्व तू आमचो सोमी आमचो देव परत या पवित्र साक्रामेंतांत खरोसो हाजर आसाय सोम्या या घडये तुझे हाजरपणाने ओळखून घेता सोम्या तुका आमी देव तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता सोम्या संपूर्ण घरां तुज्या पांयां तळार समर्पण करता सोम्या सोम्या तुवें म्हणाय थंयसर दोग या तेग म्हज्या नांवान सांगात मेळटा थंयसर वासा आज आमी दोगांनी तेगांनी सभा जाना तुज्या नांवान तुज्या हाजरपणान
आजारपणान आमी आसा सोमिया आनी तूं आमचे संगी हांगा हजर आसाय आमचे सांगात तूं आसाय हे सत आमी वळखून घेता सोमिया तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता सोमिया तुका आमी स्तुती गायता तुका आमी कीर्तनांनी गायता तुजी नांव तुजी कीर्ती आमी गाजयता सोमिया कित्याक तूं आमचो देव आमचे खातीर ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या घडये तूं खरोच हजर आसाय आमच्या हर एकल्याचे तुज्या मोगाची कापोलची नदर तूं घालताय तुज्या गोपान तूं आमकां घेताय आरावन घेताय सोमिया तर आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता सोमिया आमी हांगासर आसा जाल्यार ही तुज्या आनी एक आमकां देणे जावन आसा फाटल्या सगळ्या हप्त्यांत तुवें आमकां राखलाय सांबाळलाय आमचें जिवीत तुवें चलोवन येलाय सोमिया हर एका घडये मेठा म्हणल्या बरी आमच्या बगलेक तूं रावलाय सोमिया आमकां जायते बरेपण तुवें केलाय तुवें सांबाळलेल्या वरवीं तुवें आमकां राखलेल्या वरवीं सोमिया ह्या घडये आमी हांगासर आसा तुजें समजर आसा उपकारी मनान आमी हांगासर आसा तुजी स्तुती आमी गायता तुका आमी आराधन करता तुका आमी नामान करता सोमिया आनी प्रत्येक जण आज परत आमकांत तुज्या पांयां समर्पण करता सोमिया मुगलो थोडो वेळ तुजे सांगात आमी गरजेत आसतना सोमिया आमचे सांगात तूं राव आमचे संगीत तूं राव सोमिया तुज्या आशिर्वादांनी तुजे कृपेंत जरीत आमकां बस सोमिया आनी त्या मरेपाक आमचे जिवीत संपूर्ण सोमिया आमचे जिवीत नंदन कर सोमिया आमचे जिवीत फळाभरीत कर सोमिया तुका जावं आराधन तुका जावं नमान महिमा सोमिया तुका जावं होगळाप सोमिया तुझे नाव सदांच अमर जावं सोमिया तुका जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आनी बहिणीनो 2 दिसां आदीं एक मलगडी स्त्री म्हाका भेटोवंक आयिल्ली आनी तिचो पूत एक आक्रिस्तांव चलये लागीं लग्न जाला आनी वो पूत फाटल्या दिसांनी आपणाच्या पतीने सांगता ह्या कुटुंबांत वस्तीकरण आसा आनी तें जावं बरो एका आक्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्लें ल्हान वर जालें तें मुस्तबडी म्हणटा की हांव इस्कॉलाक वेताना त्या कॉन्वेंटाच्या इस्कॉलान शिकोवन आसली आनी थंयसर चापल आसलें आनी थंयसर बसोंक मागणें करूंक कितलें प्रशांत जातलें कितलें बरें जातलें कितलो संतोश जातलो आनी त्या देखून आतां आक्रिस्तांव पूण काज जावन आयला सांजेर 7 जाताना कुटुंबान म्हणटा की मागण्याक बसा मागणें करया मागीर तुमकां न्हीद येता मागीर तुमकां मागणें सोमा करूंक जायना त्या देखून आतां हो प्रशांत वेळ मागणें करया मागण्याक बसा आनी अशें सांजेचें मागणें तेर्स आनी सुरवात करूंक तें आपोवन दिता खंय एक आक्रिस्तांव चली मोगाचें न्हू मोगाल भवन आनी भयणीनो ताणें सांगल्या बरी सोमियाच्या आजारपणान बसचें कितलें बरें सोमियाच्या आजारपणान बसचें कितलें प्रशांत कितलें अपूर्बायेचें आनी आजचें वर्तें भाग आमकां दुसरें ना आनी त्या देखून तूं जेजून मुरयेक म्हणलें मार्ताक उल्लेख करतना मारता तूं साबार संगतींनी मेतेर जालाय पूण बरो वांटो मुरयेन विसरून काडला बरो वांटो मोगाच्यानो आज ह्या सांजेच्या वेळार आमी तसो बरो वांटो विसरून काडला सोमियाच्या पांयथळा पांयमळान थोडो वेळ बसूंक सोमियाक आराधन स्तुती करूंक सोमियाक थोडो वेळ आयकूंक सोमियाची सकत करपा जोन घेवच्या खातीर ह्या प्रशांत वेळा हांगासर आमी आसा तसो सोमी जे पांयथळा मुरी बसून आयकतली आनी आपणाक संपूर्ण तरान त्या सोमियाच्या उतराक मागण केल्ली तसो सोमी ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये खरोच जिवो हाजर आसा त्या सोमियाचे हाजरपण एक घडी आमी बगया मोगाचें न्हू आमचे थकले आमी बागावया बसले कडेन दिंबेर आसल्या कडेन एक घडी खालती आमी जावया ताजें हाजरपण ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू ही प्रशांत घडी ही भोव पवित्र घडी ही आमच्या जिविताची उंचली घडी ही आमच्या जिविताची आशिर्वादाची कुरपेची घडी मोगाचें न्हू आजचें की वर्तें भाग आमकां दुसरें ना आनी त्या देखून आमचे थकले आमी बागावया त्या सोमियाक आमी स्तुती करया त्या सोमिया मुखार आमी सोमियाक आमी नामान करया त्या सोमिया मुखार आमी सरपडया ताजें हाजरपण ह्या घडये ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमी वळखून घेवया मोगाचें न्हू
येच मोकळा आराधन तुका जेसू दयाळा आराधन तुका कुर्पे सागोरा कुर्पे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका ये सोडून धरा ये सोडून धरा आराधन तुका मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो तसो सोमी जिवो कोरो देव या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा आनी प्रत्येक जाण वो जेजू जल्मोन ताणें मिसांव केल्ली ती सुवात इस्रायल पालेस्तीन इजिप्त ती सुवात जावन आसा आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी ह्या जेजू समकल्ल्या जेजू जियेल्ल्या जेजून बरें केल्ल्या त्या सुवातेनी आज झगडें सुरू जावन आसा थंयसर कठीण लढाई जावन आसा सबाज जाणांनी जीव तांचो होगडावन घेतला एका लेकान आनी थंयसर एका लेकान अशांती रास करन आसा बेंबिरांत रास करन आसा आज ह्या मुखल्या वेळा आराधना वेळार आज आमी प्रत्येक जावन त्या जेजू लागीं आमी मागया मोगाच्यानो ताणें जियेल्ल्या ताणें ल्हान व्हड जाल्ल्या ताणें मिसा वावर केल्ल्या त्या पवित्र थळांनी इस्रायल पालेस्तीन आनी ताच्या उपरांत इजिप्त आनी त्या बोवारीच्या सुवातेनी थंयसर शांती समाधान राज जावन दी आनी जंय तर कितें फाटल्या दिसांनी घडलां तें परत थंयसर घडचें नाका आनी थंयसर संपूर्ण शांती समाधान वस्ती करच्या खातीर आज आमी विशेश तरान मागया मोगाच्यान आनी ह्या सुवातेनी आमची मस्त जाणां आमचींत मंगळूर घरां आमची मोगाची सबाज जाणां वावर करन आसात थंयसर वस्ती करन आसात जिवन आसात तांच्या संरक्षणा खातीर तांच्या बरेपणा खातीर आज आमी विशेश तरान त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाच्यान निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 आनी 8 हें वाक्य आमी आयकलें जाल्यार वाचलें जाल्यार आमकां इस्रायल परजा इजिप्ताच्या गुलामपणांत कोसतोन आसल्या वेळार थंयसर देव कितें म्हणटा मोइजेक विसरून काडटा ह्या लोकांक सुडका दिवंक ह्या लोकांक बचावी दिवंक आनी तो वळ सर्वेस्वरान मोइजेक म्हणलें उतरां निर्गमन पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 7 आनी 8 थंयसर उल्लेख केला देव म्हणटा हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदेरपण पळयलां तांकां दग दितेल्या अधिकारांत सुडका मेळच्या खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांचें दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्तकारांत हांव सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वालता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तरीकून आमी गायिल्लें तें गीत आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखांत तूं संगी आसाय जेजू दिवन तुजी ससाय आमकां दिवन तुजी ससाय आमच्या जिविताच्या अरियेका घडये आमच्या सुखा दुखांत कश्टा आनवारांनी आमच्या जिविताच्या पिडे शिडेनी तो सोबी आसा आनी आमी उलो मारलेल्या वेळार ती बोब ताका आयकता जर तर ते इजिप्तकारांनी मारली बोब ताका आयकल्ली आनी त्या बोबेक ताणें स्पंदन करून मोइजेक विसरून खान तांकां त्या गुलामपणांतले भायर हाडून दूद आनी मोव वालतेल्या त्या सोबीत गांवाक व्हरूंक देव वयर तावन सकला देवन आयलो जाल्यार आमचो देव इम्मानुएल आमचो देव आमचे खातीर मनीस जाल्लो आमचो देव आमचे संगी आसा आमी मारतना आमी बोब मारतना आमी उलो मारतना आमी रडतना आमी कांगल जातना देदेस्पो जातना आमचें दूख ताका पावनांगी आमची बोब ताचे मुखार पावनांगी आमी मागिल्लें तो आयकनांगी खंडीत मोगाल भावन आनी भयणीनो आमचो देव आमचे संगी आसा आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या संगीत आसा आमचें दूख रुधान आमचे कश्ट पिडा शिडा आमचे समस्ये हर एक तो पळयता
आनी आमकां स्पंदन करता मोगाचें न्हू. आमच्या सांगाता रावोंक तो येता, आमकां सुडका दिवंक तो आशेता, आमकां बरेंपण करूंक तो आशेता. आनी हो देव द्वितीनियम पुस्तक अध्याय 30 आनी 1 वाक्य 7 आनी 8 आनी थंयसर मोइजे जोशुआक सांगली उतरां सर्वेस्पराची. तो कितें म्हणटा, धैर्य घे आनी थीर राव, कित्याक तुवें ह्या लोकांक सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांक आपूण दितलो म्हूण बसयलेल्या त्या देशाक व्हरूंक जाय. सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवेर आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. तेगून ही उतरां म्हणटा, सर्वेस्पर तुज्या मुखल्यान वेतलो, तो तुजे संगी आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. मोगाचें हीच उतरां आमकांय एकल्याकी लागू जातात. आमच्या दिसपत्या जिवितान आमचो सर्वेस्पर आमच्या मुखल्यान वेता. आमी खंयसरी वेताना, जावंक बरो पयनाक वावराक आनी विविध गरजांक वेताना आमचो सर्वेस्पर देव आमच्या मुखल्यान वेता. आमच्या सांगात तो रावता, आमकां सांडून घालना, आमकां बिलकूल सांडून घालना. आमचो देव त्या देखून तो जिवो देव, तो जिवंत देव, तो बळवंत देव मोगाल भवन आनी भयणीनो. आनी त्या देखून तो इसाया प्रवाद्यान म्हणली उतरां अध्याय 12 वाक्य 2 तो म्हणटा, वय देव म्हजें थारान, हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें थारान. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग जन ही उतरां एक घडी सांगाता म्हणया, आमचे दोनी हात आमच्या अर्द्याचे दवरया, भावार्थान पातयेनीन ही उतरां आमी म्हणया. वय देव म्हजें थारान, वय देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. आनी हांव केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें थारान. तो जाला म्हजें तारण. वय देव म्हजें थारान, वय देव म्हजें तारण, हांव ताचेर विश्वास दवरतां हांव ताचेर विश्वास दवरतां आनी हांव केदींच भियोवचो ना. आनी हांव केदींच भियोवचो ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ कित्याक सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन, आनी म्हजें गायन, तो जाला म्हजें थारान. तो जाला म्हजें तारण. एक घडी आमचे दोळे दांबिया. तेस सुमया मुखार आमी आसा मोगाचें न्हू. मुखल्यान तो वेता, फाटल्यान कुशीनी म्हाका ताणें रेवोड घाला, तसो उजवो हात म्हजे वयर आसा. आनी ताचे करून आमी धैर्यान म्हणयेत, हांव कित्याक भियोवचो ना. सर्वेस्पर म्हजें बळ, सर्वेस्पर म्हजें गायन, सर्वेस्पर म्हजें सर्वस्व. ताचेर पातयेवया मोगाचें न्हू, ताचेर विश्वास दवरया. आमकां एक घडी संपूर्ण तरान तेज्या पांयां तळाडया, समर्पण करया. ह्या नश्वर संवसारांत आमी जियोवन आसा पयनारी आमी. आज आसा फाल्यां आसा नेनाव. आमचें म्हणलें कितेंच ह्या संवसारान ना. आसा जर कितेंय ताणेंच दिल्लें, ताच्या उदार मनान उदारपणान दिल्लें. ते देखून ताका आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. एक घडी आमच्या जिविता खातीर, ह्या सोबीत जिविता खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. आमच्या जिवितान केल्ल्या सगळ्या बऱ्यापणा खातीर तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. आमकां एक भद्रती दिल्या, जावं बरो आमकां वस्ती करूंक एक कुटाम दिला, एक संस्थो दिला, एक पवित्र जागो दिला. आमकां हर एकल्याक वस्ती करूंक आमची म्हणली मनशां दिल्यांत, आमची जतन करची मनशां दिल्यांत. त्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. तसो उपकार आमी आठोवया मोगाचें न्हू. कितलो बरो देव. ह्या नश्वर संवसारांत आमी पयनारी जावन समकताना आमचे संगी रावन आमकां आदार दिवचो आमचो बळवंत देव. ताचेर पातयेनी दवरया, विश्वास दवरया मोगाचें न्हू.
आमकां ताका समर्पण करुया. आमचे सुख दूख ताचे कडेन सांगया. आमची पिडा शिडा ताच्या पांयान तळा समर्पण करुया. आमची बोगणां ताचे कडेन आमी उसारया मोगाचे न्हू. तुमची जबाब आराधान तुका सोमयां जेसू. आराधान तुका सोमयां जेसू. या भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं कोरोसो आजार आसाय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. दिसपरते आमचे संगी तूं रावताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. आमी उलो मारतना अरियेक घडये आमकां आयकताय तूं देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. एक सोबीत जिवीत आमकां दिवन आमचे जिवीत तूं सोलोवन व्हरताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. या जिविताच्या पैना वेळार विविध कश्टां दुखा वेळार विविध पिडे शिडे वेळार पडण्या वेळार तूं आमकां बुजयताय धैर्य दिताय सांगात दिताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तुज्या मोगान सांबाळताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. आमकां हर एका घडये विविध साक्रामेंतां मारिपाक पोसताय आत्मीक गठाय दिताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. आमी उलो मारतना आमकां तो पावताय आमच्या बगलेक तूं रावताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. एक बरें कुटाम आमकां दिवन कुटुंबाच्या सांद्या मारिपाक आमची जतन करताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. आमच्या जिवितान विविध मनशां मारिपाक प्रत्येक जण बऱ्या मनाच्या मनशां मारिपाक तूं आमकां आदार दिताय सांगात दिताय बरें करताय देखून आराधान तुका सोमयां जेसू. तुमकां कोणायकी उले कुर्सूंक जायल्या कुर्सिया. ह्या पवित्र सक्रमेंतान तुका आराधन करचें भाग तुवें फावो करणं आनी ह्या आराधनाक हांगासर आमी समेस्त एकठांय केल्या सोमयां जेजू तुका. आराधन तुका सोमयां जेसू. ह्या पवित्र आत्म्या मुखान सकत आनी बोळ आमकां फावो करणं ह्या आराधनांत आमकां घटाय दिवच्या जेजू. आराधन तुका सोमयां जेसू. ह्या पवित्र सक्रमेंतांतल्या सरपणान आमी समेस्त वांटेली आसतना आमच्या पातकांचेर तुजी नदर घालताय तरी आमकां अस्कत कांय तावण बळवंत करच्या बोबोगळा जेजू. आराधन तुका सोमयां जेसू. सर्गींच्या बापाक आबा बापा म्हणून उलो करचें भाग आमकां फावो केल्या सोमयां जेजू. आराधन तुका सोमयां जेसू. 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 हांव स्वाट सत आनी जिवीत ह्या वाटे मुखांत गेल्ल्यांक हर एकल्या ससनी जिवीत बसयल्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. हांव सुकरी दाखवाल आनी तुमी म्हजे फांटे आमकां त्या दाखवाली संगी मेळोवंक आमकां आपोवणें दिवन आमकां फांटे करून दिल्ल्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. हांव जिविताचो वंडो जिविताचो वंडो जावन आमकां हर एका सक्रमेंतान आमच्या काळजान वस्ती करच्या जेसू. आराधन तुका सोमयां जेसू. त्याच सोमयाक आमी स्तुती करून गावया गीत स्तुती सलो जयनिनागे येसु नाम स्तुती सलो जयनिनागे पान नंबर 66 सकड आमी उबे रावया.
ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೈತಾನ ಓಡಿ ಹೋಗುವನು, ಸ್ತುತಿಸಲು ರೋಗವೆಲ್ಲ ನೀಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು, ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕೈ ಬಿಡರು, ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಅಂಜದಿರು ಹೆದರದಿರು, ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ, ಶತ್ರುಗಳು ಭಯಪಡಲೇಬೇಡ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸುವಾಗ ಜಯವು ನಿನಗುಂಟು, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ, ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಜಯ ನಿಮಗೆ. ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಸೋಲುಗಳು ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ, ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಬಂದರು, ನಿರಾಶೆಯ ಪಡಬೇಡ, ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಸೋಲಿನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕೊಡುವರು,
the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बस आम्ही मुगाल भवन आणि बहिणीनो थोड्या तेंपा आदीं एक तरणाटो म्हजे लागीं येवन जिवितांत मागणें ना देव ना देवस्पद ना खंयचेंय ना आनी तातूंत जिवितांत ज्या ताणें चिंतलें काम वावर खंयचेंय जायना ताल्लें आनी त्या देखून जिवितांत आपूण सुसायड करया मरया तसलीं भोगना परत आनी परत ताचे जिवितांत उदेतलीं आनी म्हजे कडेन उलोवंक आयिल्ल्या वेळार हांवें ताका सभा संगती सांगल्यो आनी एक हांवें कदाळी सांगचें लग्ना पुर्विल्ल्या शिक्षणा वेळार हांवें सांगचें तुमचें जिवीत देवाक समर्पण करा केदाळा तुमचें जिवीत देवाक उगडापें करतात केदाळा देव तुमच्या जिवितांत राजवडगे चलयता ताची पदवी चलयता तवळ ताची महिमा तुमच्या जिवितांत तुमकां अनुभव करूंक मेळटली देवाक लागीं सरा देवाक लागीं येया देवाक तुमच्या जिवितांत जागो दिया तसो मोग अनुभव करा तुमच्या जिविताक समर्पण करा ह्या तरणाट्याक हांवें तेंच सांगलें आनी मस्त ताणें मागूंक सुरू केलें मस्त मागोवंक ताचें जिवीत देवाक ताणें समर्पण केलें ताच्या जिवितांत कश्ट उणें जावनात वा ताणें चिंतल्या बरी समस्ये परिहार जावनात पूण एक सत हांवें ताच्या जिवितांत पळयल्लें देवाक मस्त लागीं आयला देवा तें पातेनी तें इतली सडल्या आनी हर एक दीस मागता देवाचे उतार तो वाचता आनी त्या मारी पात आपणाकच एक नवी सकत दिवंक ताच्या जिवितांत सकला आनी नव्या बरवशान तो मुखार चलतेत आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मोगचनो आमचो देव आमचे संगी आसा पूण त्या देवाक आमी लागीं सरा जाय त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण करूंक जाय त्या देवाक आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून घे जाय त्या देखून तो जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वाक्य 8 म्हणटा देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया तुमी दोड्या मनाच्यानो तुमचे अंतस्करण नितळ करा आनी त्या देखून जाकोबाची उतरां आमकां लागू जातात देवाक तुमी लागीं सरा आनी देव तदाळा तुमकां लागीं सरतलो तुमचे संगत तो रावतलो तुमचे संगत तो वस्ती करतलो त्या देखून आमचें जिवीत आमी नवीकृत करूंक जाय आमचें जिवीत आमी सोम्याक समर्पण करूंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो हेब्रेवांक बरयलें पत्र अध्याय 10 वाक्य 22 अशें म्हणटा देखून खऱ्या काळजान आनी तीर बावार्थाच्या खात्रेन आमची गुण्यावां नितळ करून आनी आमच्यो कुडी नितळ उदकान धुवन देवाक आमी लागीं सरया त्या देखून आमचें सगळें जिवीत नितळ करून आमी देवाक लागीं ये जाय देवाक आमी लागीं सरा जाय तेवळ देवाची आशिर्वादां देवाची सकत देवाची पदवी आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक शकतले मोगाचें न्हू त्या देखून किर्तन 70 आनी 3 वाक्या 20 आनी 8 म्हणटा पूण देवा सरशी आसचेंत म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला तुजी कृत्या हांव परगतलो त्या देखून देवा सरशी आसचेंच म्हजो संतोष सर्वेस्परा देवाक हांवें म्हजो आसरो करून घेतला त्या देखून आमच्याय जिवितांत इंत भोगना आमची जाय देवा सांगता सर्वेस्परा सांगता आसचेंत संतोष आमच्या जिविताक समर्पण करून ताणें आमच्या जिवितांत आसचेंत आमचो संतोष आनी त्या सर्वेस्पराक आमच्या जिविताचो आसरो करून आमी घेवंक जाय मोगाचें न्हू तवळ आमचें जिवीत तो चलोवन वता त्या देखून तो जेजून म्हणलें माथेवाच्या वांजेलांत अध्याय 25 वाक्य 11 आमी वाचलें कश्टांतल्यान आनी वाजान वयतल्यान येया म्हजे सरशी हांव तुमकां विशेव दितां आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमी ताका लागीं सराचे आनी प्रत्येक जावन आमच्या जिविताच्या कश्टा वेळार दुखा वेळार पिडे शिडे वेळार समस्या वेळार रुदाना वेळार पडण्या वेळार आमी सडीत मापान ताका लागीं ये जाय ताचो आसरो आमी सोदूंक जाय ताच्या पांयां तळ आमी रावोंक जाय मोगाल भवन आनी भयणीनो त्या देखून परत एक घडी आमचे दोळे धांपिया त्या सुमया मुखार आमी आसा आमी ताका लागीं सरया मोगाचें न्हू बावर्तान पातयेनीन
खऱ्या काळजान आनी थीर भावार्थाच्या खात्रेन त्या सोमयाक आमी लागीं सरया. आमचे उणेपण आमची अस्गतगाय आमी ओळखून घेवया. त्या सोमया मुखार आमी नितळ निर्मळ जावया मोगाचें न्हू. आनी आमचें जिवीत संपूर्ण तरान त्या सोमयाक आमी समर्पण करया. ह्या जिवितांत ताची राजवडकी, ताची पदवी, ताची महिमा आमची न्ही. हांवें सांगलें आमी नश्वर, आमी कितेंच न्ही. त्या देखून ताची राजवडकी, ताची पदवी, ताची महिमा आमच्या जिवितांत राज जाय. आमच्या जिविताक आमी उक्तें करया, समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत जिविताची काळोखाची कूस ताचे मुखार आमी उक्ती करया मोगाचें न्हू. आमकां संपूर्ण तरान ताच्या पांयतळी कडेन समर्पण करया आनी त्या सोमयाक आमी लागीं येवया. तो सोमी म्हाका आनी तुका आपयता ताका लागीं येवंक, ताच्या गोपांत रावंक, ताचे तावन विशय उजोवन घेवंक तो आपयता. म्हजें आनी तुजें नांव कान तो उलो मारता, पूण आमी ताका लागीं सरोंक जाय. ह्या संवसाराच्यो वस्तू, संवसाराची मनशां सर्वस्व न्ही. आमचो सोमी, आमचो देव, आमचे बद्रासरो, आमचे जिविताचे सर्वस्व तो आसा. आमी दिरवी पुंजायलेल्या मनशा बरी, आमी एक बुद्वंत मनशा बरी. त्या देखून त्या सोमयाक लागीं सरया. सोमी ताचे दोनी हात उसावन आपयता, आपणाच्या गोपांत आपयता म्हाका तुका. ताच्या हजरपणा, ताच्या संगी रावचे खातीर तो आपयता. ते देखून आसा तशें आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण करया. ताच्या गोपांत रावंक आमी प्रयत्न करया आनी त्याच सोमयाक आमी उलो मारया. सोमया तुजी कृपा, तुजी मजत आमकां दी. आमची काकूट कर, आमची दया कर म्हण त्या सोमया कडेन आमी मागया. आमकांत ताका आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू. आमकां संपूर्ण तरान ताका समर्पण करून आमी गावया गीत. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेंत ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. नितळ निर्मळ आमकां करता, ताच्या रक्तांत धुवन आमकां नितळ करता. तर त्या सोमयाचेर पातयेवन विश्वास दवरून ताका लागीं सरया, आमचें जिवीत ताका समर्पण करया. पान नंबर 23. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जिणेंत कंगल जाताना, कती दुखीन बुडताना, सोम्या उलो मारताना, कांयच म्हाका गुणेना. जिणेंत कंगल जाताना, कती दुखीन बुडताना, सोम्या उलो मारताना,
निर्मळ पाऊस जेजू आमची घरी एकट्याची काकूत कर जेजू तुझ्या गोपांत आमकां घे जेसू 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 तुझो मोग आमकां दी जेजू जेसू आमच्या भाग्यांतली दून आमकां नितळ निर्मळ कर जेजू जेसू तुझ्या मोगांत रावो तुझ्या हजरपणांत रावो कृपा दी जेजू जेसू हे दीस आमकां सानी नाका जेजू आमकां सांबाळ जेजू आमच्या जिवीतून तूं चलून वच जेजू जेसू 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 आमचे संगी राव जेजू आमकां सांबाळ जेजू आमचे जिवीतून चलून व्हर जेजू तूं आमचो आसरो तूं आमचें बळ तूं आमचें सर्व जेजू जेजू तुजे विना आमकां जिवीत ना जेजू आमचे संगी राव जेजू जेसू जेसू सांभाळ आमकां सगळ्यांक सांभाळ आशीर्वादांनी आमकां बोध जेजू तुजे कृपे बेसावांनी आमकां नेटय सोम्या जेसू आमची जिवीत संतोष भरीत कर बऱ्या भलायकेन भरलेलें कर जेजू जेसू तुजेर आमी मातयेता जेजू तुजेर आमी विश्वास दवरता जेसू जेसू Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Lord Jesus. जेसू Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for being with us. Thank you for blessing us. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. जेसू Thank you, Jesus. जेसू Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. जेसू जेसू Praise you, Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्यानो उबे रावया आमचे संगी आसो जेजू आमी ताका लागीं सरतना आमचे लागीं उलयता तर त्या जेजूक ह्या घडये आयकोंक ताचो संदेश आमच्या जिवितांत जोडून घेवंक आमकां आमी तयार करया देवाच्या उतराच्या सक्तेक आमचे जिवीत समर्पण करया देवाच्या उतराची सकत आमच्या जिवितांत ह्या घडये वाळोवन दी देवाच्या उतराच्या सक्तेन बरेपण आमकां जावं दी म्हणून मागया आनी ह्या देवाच्या उतराक आमकां संपूर्ण तरां समर्पण करून देवाचे उतार आयकून नियाळ करूंक आमकां इती करया पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजा ए पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देवोनो ये देवा वेगीस ये देवा आमच्या काळजात मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 5వ अध्याय 27 आणि 28 वाक्य प्रद्वार करी नाका म्हणून पूर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दीस लायता ताणें आपल्या काळजांत तिचे कडेन प्रद्वार करणी जाला देवाचें उतार हें फाटल्या थोड्या दिसांनी आमी नियाळ करनासल्ल्या मागणे आनी मनशांचो सहकार आज आमी एक मॅट आमी मुखार वचून आज आमी नियाळ करतले चिंताप आनी ताचें परिणाम कित्याक म्हळ्यार मुस्तुपुटी आमी मागणें करता मुस्तुपुटी आमकां मनशां कडेन संबंद आसा तरी पूण आमी यशस्वी जातासतना जिवनांत यशस्वी जातासतना आनी आमी चिंता हांव देवा कडेन मागोवन आसा
हांवें मनशां कडेन उलोवनी आसा तरी पूण कित्या खातीर हांव म्हज्या जिवितांत यशस्वी जोडटेस ना म्हणलें. आयच्या वचपांत जेजू म्हणटा जें कितें तुज्या जिवितांत तुवें प्रद्वार आदाराचें आसा म्हूण ना, पूण तें चिंताप येवन खोट्या चिंतपान तुवें दीस लायल्यार पुरो थंयसर प्रद्वार जाल्ल्या बरें आसा म्हणून. आज हांव प्रद्वारा विशयी उलयता आसतना पूण हांवें सांगचें ताज्या भितर आसचें देवाच्या त्या उतरां जेजूच्या त्या उतरांच्या भितर आसच्या त्या राज हांव आज आमी नियाळ आसा. चिंतल्यार पुरो परिणाम जावन जालो. मुस्तबटी आमी सांगचें आसा म्हाका वेळच ना म्हणून. मुस्तबटी आमी सांगता म्हाका वेळ ना म्हणून. त्या मनशा लागीं वेळच ना म्हणल्या मनशा लागीं तुमी उलयशे जाल्यार ताजे सगळ्या जिवनांत कालें केलें म्हळ्यार दिसा केल्लें कांय येना. चिंतलें ताणें ताच्या चिंतपान ताजें आशिल्लें वेळ ना ताका वेळच ना त्या मनशाक. कित्याक ताणें ताकाच एका रितीचे मोतींत बंदड घालून जाला. त्या खातीर तो कितेंय करूंक शकना. अनेकलो मनीस 1000 कामां करता ताका आनीकय ताका वेळ आसा. अनेक कालीं सांगल्यार थंयसर ताका वेळ आसा. खंयसर व्यत्यास घे म्हळ्यार तूं कितें चिंताय त्या प्रमाणे घडटा. थोडे म्हणटात म्हाका आज रातीक न्हीद पडना कोणना म्हणून. त्या रातीक न्हीदच पडना. मागीर दुसरें सांगता हांवें चिंतलें कालच चिंतलें म्हाका न्हीद पडना म्हणून म्हाका पयलेंत उत्तारलें म्हणून. चिंतलें तुवें कुडलें थंयसर एक्शन जालें आनी त्या खातीर तुका रातीक न्हीदच पडना. मुस्तबटी आमी सांगता म्हाका खालेंगी हुशार नातल्या बरें जाता. आनी आमी पळयलें जाल्यार थोड्या तेंपान आमच्या जिवितांत निजायके तशेंच घडटा. कित्याक घडटा म्हळ्यार म्हजें मायंडसेट म्हजें चिंताप कितें हांव करता तें कार्यरुपी तें जाल्ल्या बरेंच जावन तशेंच जिवितांत घडटा. ताका आमी म्हणटा चिंतपाचे नियम. आमी कित्याक यशस्वी जायना म्हळ्यार आमच्या मतीन आसा हांव दुबळो जावन सुजी येतलो म्हणलें हांव कालें केल्यार प्रे जेन्ना म्हणलें तो मनीस केदाळ वयर येवंक जाता आसना. कित्याक ताणें निर्धार करून जाला. ताज्या मोतीन ताणें चिंतून जाला हांव दुबळो आमी अशेंत जियोंक आमच्या हाचे केसर आमकां जायना. त्या देखून आमकां अवकाश आसल्यारय आमी ते मुखार वता आसना. कूड ह्या सन्निवेश आमच्या कुडेन सांगचें जाल्यार आमी टोटली एक निरापराधी आसले बरें. म्हळ्यार आमचे कांय इनोसंट कूड सगळें घडचें आमच्या मोतीन. थोडे फावटी आमी सांगता मस्त पुरो आसण जाल्या सकाळीं जावन सांजेर काम करता आसतना एक स्त्री म्हणूंक पुरो आज ऑफिसांत कितलें काम म्हाका पुरो जालें म्हणून. पूण तीच स्त्री घरा भोंवता आसतना तिच्या मोगाचें भुरगें खालें म्हाका मम्मा आज खावंक जाय म्हळ्यार टक्का तितू कोड तितू व्यक्ती टपक्क करून भारी एक एक्टीव जाता. कित्याक त्या भुरग्यान उलयल्लें उतार त्या मोतीक तिणें घेतल्या वेळार हांवें आज कांय म्हण करीजे आज नवें तें काण करीजे आज बरें टेस्टाचें काण करीजे म्हणल्यार कोडलें तिच्या जिवितांत नवो उल्हास भरता. थंयसर ऑफिसांत काम करतना ती म्हणटा म्हाका पुरो जाला आनी हे कितलें काम हें म्हाका पुरो जाला म्हणून. पूण घरा येता आसतना त्या भुरग्याचें तोंड पळयल्या कडलें त्या भुरग्यान कांय सांगल्या कडलें केदाळ तिका बगतना हांवें कांय करीजे म्हणल्या कडलें मस्त एक्टीव जावन बरें करून रांदून बरें करून दिता. आतां सवाल त्या कुडीक हांव सकत आयली गी म्हणलें. कुडीक खंयत हांव सकत आयली त्या व्यक्तीच्या चिंतपा वरवीं थंयसर सकत आयली. आज हांव कित्याक ह्या विशयान नियाळटा म्हळ्यार आमच्या समुदायांत जायतली व्यक्ती आज आमी मुस्तू संगतींनी आमी फाटी आसा. हांव आसा तूं आसा सगळो आमी सबार संगतींनी आमी फाटी आसा जाल्यार हाका कारण आमचें चिंताप जावन आसा. केदाळा आमचें चिंताप आमचें एक्टीव जावन नांगी थवळ
आमी आमच्या जिवनांत चलवता मोगाचो न्हू मुस्तबोटी आमी देवा कडेन संबंद दवरला म्हण आमी चिंताव आतां आमी सांगलें पळयतात म्हजें कंतार आमी गायलें हांवें गावून सुशेत पूण म्हज्या चिंतपांत हांव बगना जाल्यार आत्म्याचे सकत म्हजें तें वळता म्हणलें हांव फिलींग करना जाल्यार म्हाका ताचो अनुभव जाता ना हांवें जिबेंत बऱ्या तरान गायत तरी पूण केदळा हांव चिंता म्हाका एनॉयंटींग जावन आसा म्हाका अभिशेक पण जावन आसा निजायकी म्हाका भोगून आसा थवळ थंयसर एक्टिवेट ह्या कार्यगत जावंक शकता मुस्तबोटी आमी थोड्या कडेन मनशा कडेन उलयता आसतना बऱ्या रितीर सुबीत कन्न शेले मेले कन्न उलयता काळीज मोत मात आमचें ताजे विशयान फारसो आसता आमी चिंतचें कितें म्हळ्यार ताजे कडेन बऱ्यान उलयल्ल्या वरवीं थंय म्हाका बऱ्यान उलयता म्हूण ना केदाळा म्हजें भितरलें चिंताप त्या व्यक्ती विशयांत बऱ्यान नांगी हांव भायल्यान बऱ्यान उलयल्ल्या बरी केल्यार ताका खंयच ताका प्रतिफळ मेळना हाका म्हणटा आमी कपटपणाचें जिवन ह्या आमचें चिंतापेक आमचें कार्य अनेक जाल्ल्यान आमकां तें फळ दिवंक शकना त्या देखून पयत पुस्तक म्हणटा एफेसियन्सच्या घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 23वें वाक्य म्हणटा तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायसय कित्याक आमचें चिंताप नवें जायसय जर तर आमचें चिंताप पोरणेंच उरलें तुवें कितलेंय मागणें कर कितलोय लोकां कडेन संबंद दवर थंयसर एक्टिवेशन जायना जर तर हांवें बरो परिणाम ह्या यशस्वी जोडीचे जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांवें पयलें कालें करीचें म्हळ्यार म्हजें थिंकींग प्रोसेस चेंज जायचें जर तर चिंतपाची सकत म्हजी बदलाना कितलो वेळ हांवें मागणें केल्यार म्हाका ताजो अनुभव भोगोवंक जाताच ना कित्याक म्हजें चिंताप पयलेंचे बरेंच आसा आनी हांव कांयच बदलूंक शकना ह्या थंयसर क्रियात्मक तरान थंयसर बदलावण जावना आज आमी ह्या परिस्थितीर आसा जाल्यार कित्याक म्हणलें हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमी जायतले मागणें म्हणटा जायतें आराधन करता जायते प्रयत्न करता पूण खंयसर गे आमचें चिंताप नकारात्मक चिंताप जाल्ल्या वरवीं सकारात्मक परिणाम आमच्या जिवितांत आमी भोगोवंक शकना आमी चिंतचें जालें म्हळ्यार जें कितें आमी करता कोणायकी कळना आमी कितें चिंतता कोणायकी कळना देवाक येना हांव चिंतता हांव करता चिंता आमच्या मोतीन आसचें पूण पयत पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार मार्काच्या 2ऱ्या अध्यायांत जेजू उलोवन आसतना थंयसर लोक कितें एक चिंता आनी तक्षण जेजू म्हणटा 8व्या वाक्यांत ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हणून जेजू आपल्या मनांत तक्षणच जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमच्या मनांत तुमी अशें चिंतात कित्याक त्या मनशांनी कांय सांगूना जेजू लागीं अशे विशय आसा म्हणून तक्षण जेजू म्हणटा तुमी कशें अशें कित्याक चिंतात म्हणून म्हळ्यार जें कितें तांणी मनशांनी चिंतलें मात्र वास्तवीक तरान उलयलें बरेंच तें जालें वास्तवीकपणान तें एक्टिवेशन जावन जालें आनी जेजू त्या खातीर म्हणटा अशें कित्याक तुमी चिंतात त्या देखून हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय जें कितें हांवान तूं चिंता तें आमच्या जिवितांत घडटा मस्तपटी आमकां बगता आमी सलवल्ल्या पर्यंत आमकां कांय करूंक जायना त्या म्हणून सलवतात 11 एंडींग रिजल्ट पळया कोण म्हणटा पळय हांव सलवनचें खंडी साहेबान जायना म्हणलें तो मनीस सलवनचेंत कोण मनीस म्हणटा पळय हांव कांय म्हणे करता विन्न जाता म्हूण सांगता पळय तो कसो म्हणे करन तो विन्नींग जाता कित्याक ताचें मायंडसेट ताका विन्निंगा कुशीन आपोवन व्हरता त्या देखून सांग पावलो आपल्या फिलिपकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायान 8व्या वाक्यान म्हणटा शेकी भाव भयणीनो जें कितें सत आनी जें कितें मर्यादेचें निर्मळ नितीचें मोगापात्र
आनी बरें मानापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी ओगळीक फोव जाल्ल्या तसल्यांचेर तुमचें गमान उरा. पळय हांगा तर पॉजिटीव एटिट्यूड, पॉजिटीव चिंताप, सकारात्मक चिंतपा विशयीं फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रान सांग पावल सांगता. कितें म्हणटा तो, कितें मर्यादेचें, कितें निर्मळ, कितें नितीचें, कितें मोगापात्र, कितें मनापात्र, कितें उत्तम, ओगळीक एक फोव जाल्लें ताजेर तर तुवें गमान दवन पॉजिटीव चिंतून तूं वसा आसाय. जर तर तूं चिंतून आसाय हांव संतोश बरयत आसां, हांव संतोश बरयत आसां, तूं संतोश बरयत सगळो दीस आसताय. हांव बऱ्या हेल्थी आसां, हांव बऱ्या भलायकेंत आसां, म्हजें करणें करूंक जाता, म्हजें करणें साध्य जाता. तूं पॉजिटीव सकारात्मक चिंता हर एक म्हजें करणें जाता जाता म्हणून. वांजेल्यांत आमी एक उदाहरण पळयता. जोबाच्या जिवितांत तो म्हणटा, जोबाच्या पुस्तकान 3ऱ्या अध्यायान 25-26 वाक्य पळयलें जाल्यार थंयसर म्हणटा, जें हांव जियेता तें म्हाका घडटा, जें म्हाका आकांतान भरता तें म्हजेर येता. परत वचता, जें हांव भियेता तें म्हाका घडटा, जें म्हाका आकांत भरता तें म्हजेर येता. मुखेल वाक्य म्हणटा, ना म्हाका सुख, ना म्हाका शांती, ना म्हाका विशेव, कित्याक म्हजेर येतात कश्ट. कित्याक येतात? हांव चिंता तें म्हजें थंय घडटा, कितें हांव भियेता तें म्हजें थंय जाता. आनी हें वास्तवीक तरांनी आमी पळयता मोगाचें न्हू. भे आयल्या वेळार कितें जाता, भे केदाळा आमच्या मोतींत भे रेखता तेदाळ आमकां बंदी जाता, आमकां बंदी जाता. आमी पळयता पयल्या वांजेलाच्या पुस्तकांत थंयसर आदाम आनी एवेक ताणें फळ केलें, देवाचो थाळो आयकलो, तांकां भे रेगलें आनी कुडले ती रुखां मळा वचून खंय काडली, पळोवन रावली, बंदीत जाली. आज आमी मुस्तू संगतीन हांव तूं भियेता, केदाळा आमच्या मोतींत बेयाचें चिंता पयलें, आमी साबार संगती करूंक मुखार वचना. आमी भियान एका मुल्याक बसता आनी त्या खातीर हांव तूं यशस्वी जायना. मुस्तबोटी तें बेयाचें चिंताप आमकां दुबाव आसा करूंक शकता आनी आमचे थंय हर एखादी दुबाव आमी करूंक गेल्ल्या वेळार आमी फेलियर जाता. वा हें भें म्हाका तुका जिविताचें झुजोवंक जायना. खाल जाता कोणा, कितें जाता कोणा, त्या खातीर मुस्तुदानाडे पयशे आसात तांकां इन्वेस्टमेंट करून बिजनेस करूंक जायना. प्रत्येक तरान आमचो समुदाय मुस्त लोकां कडेन आमचे कडेन पयशे आसात ना म्हणून न्ही. आमकां बिजनेस करूंक जायना, कित्याक आमकां बिजनेस केल्यार पक्कान सोल्व जाल्यार लॉस जाल्यार कालें करचें गे म्हणून. तेंत हांव नांव काडना, तुमकां गुत्त आसा. थोडे समुदाय आसात तांचे कडेन खंय पयशे नात, ते बिजनेस करतात. आमी बँकांत पयशे दवरचे, तांणी लोन काडचें आनी तांणी बिजनेस करचें, तांणी अभिवृद्धी जावचें. आमकां तें मेळचें 100% वाड मात्र. इन्फ्लेशन रेट 8, 10, 12, 14% पुरा भारत देशांत त्या रुपयाचें वॅल्यू उणें जावन येता. आमी आसलो दुडू पुरा भियान बँकान दवरचो, खंय म्हणे लॉस जावं नजो म्हणून. आनी आमकां लॉस जाता, कित्याक म्हळ्यार रुपयाचें वॅल्यू अरावंड 12 to 14% देंवता वर्सान वर्सा. आमकां मेळची वाड 100% मात्र. पूण अनेक समुदाय असो ताचे कडेन खंय बोल्सान पयशे ना, तो वचून बँकांत जावन पयशे काडटा आनी लोन काडटा. आमी दवरले डेपॉझीट आनी तो लोन काडून तो हायेस्ट प्रॉफीट करून एकदम उद्यमी जावन उंचल्या पावंडाक पावता. खंयसर गी मोगाचें न्हू, आमच्या चिंतपांत आमकां केदाळा मुखार वचूंक आमकां भियेता या आमकां चिंताप असलें नकारात्मक चिंताप आसा आमच्या जिवितांत आमकां वयर येवंक जायना. एक बरें उदाहरण कालें म्हळ्यार देव आमचे चिंता पळयता आनी चिंता पळोवन त्याच प्रमाणे तो सर्वेस्वर देव एक्ट करता या तो त्याच प्रमाणे करता. मनशाक एक बरें उदाहरण उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता. उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयलें जाल्यार 11व्या अध्यायांत थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा, सगळ्या संवसारार मनीस एकच भास उलयतले आनी एकच तरेचें उतरां वापरतले. उदेंतेन जावन ते पयण करून आसतना शिनार देशांत तांकां एक मैदान सुवात मेळ्ळी आनी थंय ताणीं वस्ती केली. ते एकामेकाक सांगी लागले, येया आमी मातयेचे इटे करया आनी उज्यान ते लासया.
अशें फातरां बदलाक इटे आनी सुन्या बदलाक डामार ताणें वापरली आनी उपरांत ते म्हणाले, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळ्या पृथ्वीर शिंपडून वेचेन हांव. आतां हांगासर पळया, लोक केवल चिंता मात्र, तो सांगता खरी हांव म्हणून योजन पळया, येया आमी एक शहर आनी सर्गाक तेंकता तितलो उंच बुरूज बांदया. ताणें बुरूज बांदूं ना, ताणें बांदया म्हूण सांगलें मात्र. अशें आमी एक व्हड नांव जोडटले हांव आनी सगळ्या पृथ्वीर शिंपडून वेचेन हांव. हांचे प्रकार चिंतलें, योजन केलें मात्र. पूण देव कितें म्हणटा पळया, नेक्स्ट वाक्य, तेन्ना सर्वेस्पर मनशा पुतांनी बांदलेलें शहर आनी बुरूज पळोवन जगाचेर सकला देवलो. आनी निसर्गी बांदूं ना आनी चिंतलें आनी योजन केलें. पयत पुस्तक म्हणटा, सर्वेस्पर देव मनशा पुतांनी बांदलेलें शहर आनी बुरूज पळोवन जगाचेर सकला देवलो. खंयसर बांदलां? बांदलें काय येना, चिंतलें मात्र. खेदाळा चिंतलें, हांव हातून चिंता या योजन घालता. पवित्र पुस्तकांत सर्गराज्याच्या दृश्टीन कितें थंय जावन जालां म्हणून, देवाच्या दृश्टीन जावन जालें. देखून जेजू म्हणटा, आनी एका स्त्रियेचेर तुवें दिश्ट घाल्या बरो जालें, तुजें व्याभिचार जावन जालो, तुवें घाली गे जावन जालें. हांगासर बुरूज बांदता म्हूण चिंतलें, देवा प्रकार बुरूज बांदून जालें आनी त्या देखून पळोवंक म्हूण देव सकला देवलो. आज आमी जर तर नकारात्मक चिंतपांनी केदाळा आसावंगी, या नकारात्मक तरान आमी भोगून आसावंगी, त्या वेळा आमकां पुराक देवातावन वातावरण मेळटा आसतना. कित्याक आमची मेटा, आमी येदोळशी ह्या विशयान डिस्कस केला. कितें म्हळ्यार देवा कडेन मागचें त्या स्पिरिच्युअल रेल्मार, आत्मीक क्षेत्र जारयेक येवचें, मनशाच्या त्या संवसारांत, मनशाच्या क्षेत्रांत तें मनशा मुखान जारयेक येवचें. हांगासरी जें कितें तूं योजन करताय, त्या योजन प्रमाणे थंयसर जारयेक पळय सर्वेस्परा देवाच्या आत्मीक क्षेत्रांत पळयतना तें जारयेक जाल्लें बरें जाता. त्या देखून हांव सांगता मोगाचें न्हू, हांवें तुवें खंयसर बदलूंची गरज आसा. वी हॅव टू ऑल, आमच्या समुदायान आमी बदलची गरज आसा. आमचें चिंताप पॉझिटीव, या सकारात्मक चिंताप आमकां जावंक जाय. जर तर सकारात्मक चिंताप आमचें भोगना जाल्यार, मेळना जाल्यार काय जाता आमकां यशस्वी मेळना. थंयसर जावनी जालें, हाचें जालें अशें म्हणून. आनी एक उदाहरण दिवचें जाल्यार, म्हणल्यार प्रॅक्टिकल तुमकां उदाहरण दिवचें जाल्यार, इस्त्रेचो बॉक्स आमी केदाळे सकाळां घरा इस्त्री करता. इस्त्री करतना थंय एक थर्मोमिटर आसा, थर्मोमिटर. त्या थर्मोमिटरांत आमी तें कॉटनाक जाल्यार इतलें, सिल्काक जाल्यार इतलें, आनेकाक जाल्यार इतलें, तें थर्मोमिटर उनाक ऊन दवरता. पावर, त्या इलेक्ट्रिसिटी पावर वचून आसा, पूण खेदाळा ते लिमीट आयलें गी टक्का कन्न कट जाता. ताजे उपरांत ती इस्त्री ऊन जावंक आयकना. करंट येवनूच आसा, पूण इस्त्री सड ऊन जावंक आयकना. कित्याक म्हळ्यार थर्मोमिटर ते आमी फिक्स केला, ताजे इतलें लिमीट इतलें. तेच प्रमाणे खेदाळा म्हजें तुजें चिंताप इतलेंच आसा. देवातावन देवाची सकत, आत्म्याची सकत जाय तितली आमचे थंय व्हडल्यार आमी एक थर्मोमिटर फिक्स केल्ल्या बरें आमच्या जिवितांत ताजे मुखार वचना. थोडे फावटी मनशांक एक लॉटरी उठले पळयता हांव, या एकदम एकटी ग्रेस जाल्लें पळयता हांव, पूण त्या मनशाचें चिंताप, ताका फायनान्शियल ताजें चिंताप सोमाना जाल्यार एकटीच्याक एक दोन वर्सां ग्रस्त जावन आसता शिवाय परत तो पयलींच्या स्टेटाक येता. देखून आमी मनशां आसा, तांकां दिवन कांय प्रयोजन ना सायबा. दुबळ्यांक तुवें कितलेंय दिल्यार प्रयोजन ना, ताज्या बदलाक तांकां कशे पयशे करचे म्हण आमी शिकयचे म्हणटा. आमी खाली सद्या भशेन उलोवचें जाल्यार दुबळ्यांक तुवें कितले पयशे दिवचे गरज न्ही, बगार ताका पयशे कशे करीचे, उत्पन्न कशें करीचें शिकयचें म्हणून. म्हळ्यार तुवें 1 करोड रुपये दिल्यार
थंयसर उराना तो पयशे कित्याक ते मनस्थिती त्या मनशांची त्या प्रमाणे बदलना बगार खेदाळा त्या मनशाक पयशे गळोवंक थंय शिकयताय त्या मनशाची मनस्थिती बदलता आनी खेदाळा ती मनस्थिती बदलता तो मनीस दुबळो आसलो ग्रेस जावंक शकता तशेंच आमी पळयता विमानाचे काल आमी उपच्याने आमी पळयता थंयसरी ताका सायंटिफिकली इन्स्ट्रुमेंट्स आसात एक चूर विमान इल्लें पयस गेल्ल्या कोडले एका लायनीत जावन वचचे आसले अनेक कडेन वाऱ्यार वता आसतना सिग्नल ताका येताले तो रॉंग डायरेक्शनार वचून आसा म्हणून टप्पा करना सिग्नल ताका मेळ्ळ्या कोडले पायलट आनी सारक्या वाटेक तो येता त्याच प्रमाणे आमच्या जिवितांत ते तशेंच करता जर तर तुजे कडेन सकारात्मक चिंतप आसा जाल्यार भौतीक थरान हांव तूं एका डायरेक्शनार येता जाल्यार आमचें तें सकारात्मक चिंतप अनेक कुशीन व्हरता आळे आळे तो रॉंग डायरेक्शनार वचून आसाय तूं सारक्या रितीर ह्या रितीर वचाचें म्हणून जर तर आमचें चिंतप नकारात्मक आसा जाल्यार आमी बऱ्या वाटेन आसल्यार आमकां तें नकारात्मक चिंता फाटी हाडून येता आनी आमी अनेका डायरेक्शन वचून परत आमी फोंडाक पडटा त्या खातीर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत खंयसर आमचें चिंतप आनी कशें आमकां परिणाम बदलाता म्हणलें आखेर करच्या पयलें मोगाच्यान चिंतपांत थंय उडास दवरूंक जाय चिंतप बरें आसता आसतना थोडे फावटी आमकां कितें फळ कुडलें येना म्हूण आमकां भोगोंक पुरो आनी हांवें चिंतिल्लें हांगासर सांगलें हांवें तशेंच चिंतलें पूण म्हाका जावना म्हूण तुमी आन्सर पाटीं करूंक पुरो देखून आतांच हांव तुमकां एक बायबल कोटेशन हांगासर दिता पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेव घरांत बरयल्ल्या 6व्या अध्यायान 15वें वाक्य म्हणटा अब्राहम सोंसणिकेन दृढ रावलो देखून देवान बसयल्लें जोडूंक तो पावलो कित्या खातीर सोंसणिकेन तो दृढ रावलो तूं चिंतपांत पॉझिटीव तरान येता आसतना तुवें सोंसणिकाय काणी जाय म्हळ्यार तुज्या जिवितांत कश्ट येवंक पुरो तुका थोड्यांनी इन्सल्ट करूंक पुरो थोडे फावटी तुका पुरासण भोगोंक पुरो थोडे फावटी तुका दूख भोगोंक पुरो थोडे फावटी तुका विराराय भोगोंक पुरो पूण पॉझिटीव चिंतप तुजे लागीं आसा जाल्यार तूं करेक्ट डायरेक्शनार आसाय येता आसतना त्या वाटेर तूं येता आसतना अब्राहमाकी जाय तितले कश्ट संकश्ट आयले जाल्यार पुरासण भोगल्या जावंक पुरो ताका कितलेशे ताका निराशा मदें मदें भोगल्या जावंक पुरो जायत्या प्रवादींक तशेंच भोगलां पूण पॉझिटीव ताजें चिंतप ना म्हाका देवान आपयलां त्या खातीर हांव ह्या डायरेक्शनार येता हांव म्हजें त्या अब्राहमाचें असलें पॉझिटीव चिंतप सकारात्मक चिंतप ताका उन्नत स्थानाक वचूंक ताका पावलें सर ताजे कश्ट आसले जाल्यार ते सोंसून तो उन्नत स्थानाक वचूंक ताका कुरपा लाभली त्याच प्रमाणे आमी पळयता आमच्या हर एकल्याच्या जिवनांत जावंक पुरो त्या जुजे आसो पूत कोण जाकोब असो पूत मस्त ताका कश्ट ताच्या जिवितांत ताका सोंसूंक मेळ्ळे जाल्यार ताजे थंय सकारात्मक चिंतप आशिल्ल्या वरवीं व्हडली देव म्हाका आसा म्हणलें चिंतप आशिल्ल्या वरवीं ताका कोणाय ताका विकल्यार तो जैलाक गेल्यार ताजें पॉझिटीव एटिट्यूड आशिल्ल्या वरवीं तो कंगाल जावना ते जैलांत असल्या वेळार ताका विचारता तूं कशें इतलें खुशाल आसाय सक्कट टेन्शनार आसाय तूं बारीक खुशाल आसाय ओ बारीक खुशालार आशिल्लो ओ थंयसर संतोशान आशिल्लो थंयसर उरल्यांक स्वप्नां पडल्या हो अर्थ सांगून आशिल्लो हाका केदाळे बघून हांगी हांव एक जैलांत आसा म्हणून कित्याक हाचें तें आशिल्लें तें पॉझिटीव चिंतप ह्या सकारात्मक चिंतप आनी एक दीस टक्का कर तुमच्या सकारात्मक चिंतपाक फळ येवचो म्हळ्यार एक दीस फटक्कन फळ येता सडन येता आमी चिंतल्या कुडले येना जावंक पुरो पूण तो सडन आमकां फळ येता हाका आदल्या दीस हो मनीस जैलांत आशिल्लो सडन ताका फरावराय आपयता ताका अर्थ कितें ताच्या विशयी स्वप्ना विशयी सांगता दुसऱ्या दिसा तो त्या देशाचो प्रधानमंत्री जाता उडास दवरया म्हाका एकच दीस बदलावण ताजें सकारात्मक चिंतप 6 वर्सांचें पूण रिजल्ट बदलावण ताका एका घडयेक खंयच्या मुमेंटाक आमचें जिवन चेंज जावंक पुरो आमच्या नव्या सोल्यान आमी पळयता हे जेजूचे सीस मस्त दीस थंयसर जेजू जिवन जाल्या उपरांत थंयसर ते जेरुसलेमांत आशिल्ले पवित्र पुस्तक म्हणटा धर्मच्या ग्रंथांत पयले अध्याय 4 आनी 5 वाक्य म्हणटा ते एक पोटे सांगाता मेळ्ळ्या वेळार ताणें जेरुसलेमांतल्यान भायर सन वचो नये बगार बापान बसयल्या देण्याची वाट पळोवन रावासे म्हूण ताणें तांकां ताकीद दिली म्हणटा आनी ते देण्याची ते राखून आसले सकारात्मक चिंतपान
थंयसर बसून आसले पेंताकोस्ताच्या दिसा सडन एकच बोटी आत्म्याच्या सक्तेन ते भरतात. त्या देखून मस्त बोटी तुमकां बगूंक पुरो. आमी सकारात्मक चिंतपान येताना आळसे म्हाका अशें जाता, थंयसर नकारात्मक भोगता, थंयसर म्हाका दूख भोगली, थंयसर हांवें कितले दीस रावचे. कितलेय दीस रावल्यार सकारात्मक चिंतपाच्याक केदाळय ताका सडन तर रिजल्ट ताका येता. तेजें जिवन तेजें परिवर्तन जावचें खंडीत. त्या देखून पयलीं पुस्तकांत आमी पळयता मार्काच्या 4थ्या अध्यायांत 26 वाक्यान आमी पळयता जेजून परत्यान म्हळें देवाचें राज हे परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतांत बी वमता, दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं तें किरलाता आनी वाडटा. आनी हें कशें म्हूण तो नेणा. भूंय आपले सक्तींच फळ दिशेन करता. पयलें पलवी, उपरांत कणस, शेकी कणसान भरलेली दानी. म्हळ्यार लेवल 1 स्टेप, 2nd स्टेप, 3rd स्टेप, 4th स्टेप. केदाळा सकारात्मक चिंताप आमचे लागीं आसा. थवळ थंयसर फस्ट सकारात्मक चिंतपाच्या प्रमाणेच थंयसर एकच परिवर्तन जावंक शकता आनी आख्रेक बरें फळ दिवंक शकता. त्या देखून उडास दवरी जाय. एक सीजन ऑफ प्रिपरेशन म्हणून आसा, म्हळ्यार तयारेचो वेळ, आनी एक सीजन ऑफ मॅनिफेस्टेशन म्हणजे हें कालें परगडणी जावचो वेळ. केदाळा सकारात्मक चिंताप आसा. केदाळा आमी तयारेच्या वेळांत पाशार जाता. ते सकारात्मक चिंताप कंटिन्यू जालें जाल्यार त्या तयारेच्या वेळा उपरांत आमकां परगडणी म्हळ्यार मॅनिफेस्टेशन आमकां आशिर्वादाचो वेळ येता आनी थवळ आमी सगळां आशिर्वादी जाता. त्या देखून मोगाचें न्हू आज हांव तूं देवा लागीं मागया. सर्वेस्परा आमकां आमचे तें मुखल्या जिवांत सकारात्मक चिंतपाचें धेणें तूं आमकां फावो कर. तुजी कृपा आमकां फावो कर. आमकां पॉजिटीव चिंतूंक हांव संतोशान आसा म्हणलें चिंता पासूंक. म्हाका जायतलो वेळ आसा, हांव बरो आनी एकलीं बरीं म्हाका करूंक साध्य आसा म्हळ्यार असल्या पॉजिटीव चिंतपांत म्हजें कुटाम बरें कुटाम, म्हज्या वावर कसो जागो बरो जागो असलें पॉजिटीव सकारात्मक चिंतपान आमी बरीं मुखले दीस आमकां आमच्या जिवितांत संपूर्ण कांयक उंचल्या पावंडाक पावचे आसले जावं दी म्हणून सर्वेस्पर लागीं मागया. आमेन. आयच्या दिसा आमी प्रत्येक तरान मागता बापा संवसारार शांती देवून येवच्या पासून तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तीत कर बापा. राष्ट्रामध्ये आसचें झुजाचें वातावरण तूं निर्मूलन कर बापा. हर एकल्याक मन परिवर्तन करूंक तुझ्या पवित्र आत्म्याची मजत लाभय बापा. जातीमध्ये राष्ट्रामध्ये आनी एकामेका दुस्मानकाय दवरन एकामेकाचो जीव काडच्या हंता पर्यंत पावलेलें ह्या मनशाचें चिंताप तूं परिवर्तन कर बापा. सर्वेस्परा बापा तुजी दैवीक काकुळत मनशा कुळाचेर वत म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरबा शरबा बाबा 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 हालेलुया 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 माशखरा बारी बाराबा हालेलुया 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 हरमा शररा. सर्वेस्परा बापा आमचो देश समर्पण करता. ह्या देशांत हर एका जाती कातीच्या लोकांक माया मोगान जियेवचें तसलें देणें दिवन आशिर्वाद सी बापा. हर एका राजकीय फुडाऱ्यांक तुज्या हातीन समर्पण करता. तांची काळजां मनां मनशा मोलाक गौरव दिवचें तसलें जावन बदलावण कर बापा. समर्पण करता बापा. तुजो पाटलाव करच्या हर एकल्याक जो कोण द्वेशिता तांकां हिंसा दिवन कश्टिता तसल्यांची मनां परिवर्तन करच्या पासून मागता बापा. तुजी परिवर्तनाची सकत हर एकल्याचेर वत आनी हर एकल्याची काळजां मनां परिवर्तन कर आनी एकामेकाक गौरवान लेखचें तसलें वातावरण ह्या आमच्या देशांत आसा कर म्हण मागता. समर्पण करता बापा आमची दिएसीस. ह्या दिएसीसींत हर एकल्यानी आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन तुका हरसूंक जाय आसची कृपा फावो कर म्हण मागता. आमचे थंय आसचें आत्मीक बंधन तूं निर्मूलन कर बापा. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन मार्गदर्शन आमकां फावो कर बापा. सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान आमकां आसची बंधनां
तुझ्या आत्म्यातावन ती पवित्र सकत जोडूंक आसची हर एक तरेची अडकळ हुमटून काड सोम्या. पवित्र आत्म्याची कृपा आनी मार्गदर्शन स्वीकार करूंक आमचे थंय कितें अडकळी आसात, खंयचे सक्कट ताळण्यो आमकां येतात, ते सर्व मोडून घाल पवित्र आत्म्या. आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां सारक्या वाटेन चलोवंक जाय अशी कृपा लाभय म्हण मागता हांव. हालेलुया हालेलुया हर बशर बार बार बा हालेलुया हालेलुया हरे दी 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 रे रा 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 बशा रे दी 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 रा हालेलुया हालेलुया हर माशा रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಬಲಹೀನ ವೇಳೆಯೋಳು ಬಲವಾಗಿ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಅಜ್ಞಾನದ ವೇಳೆಯೋಳು ಜ್ಞಾನವ ನೀಡು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ಸೈತಾನನ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ವಾಕ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೇ, ಕಷ್ಟದ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ, ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्गेच्या बापा तुझ्या दैविक सत्तेन आम्हा समेस्तांक अभिषेक कर बापा. तुझे योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक कृपा तूं वळय बापा. सरेस्परा बापा आमचे थंय तुजो आत्मो जिवाळ आनी कार्याळ दवरन तुझ्या आत्म्याच्या सक्तेन आमी तुजी भुरगीं जावन जियोंक आमकां हर एकल्याक आशिर्वादीत कर म्हण मागता. सर्गेच्या बापा तूं आमकां आत्म्याची सकत दिवन आशिर्वादीत करा. बश्शा बाला 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 बा हिल मामा 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 हर एकल्या थंय आसची पिडा शिडा या घडये सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र रक्तान आतां धुवन काड सोम्या. हलकिरी ना माशा ते दी 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 दा 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 दी 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 दा राबातून ना मामा शारा रे रे रा. जो कोणा थंय बे आसा ते आतां सोम्याच्या पांयां तळ्या समर्पण करता. जिविताच्या
दवणेर आसचे बे सोम्या हट दताला माय चीथ नारा माय शेत करगनारा दिसू सोम्या आता तू ते काढताय देखून आमचे ताऊन ते बे हुमटून काढताय देखून अर्गांदिता बाबाला करे ज्ञाना शबाला बाला 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 बारी तू तो ना साली तारे तारा शबक आले माय शोरे रे 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 रा शबा आले लला हात करल्या कामात हरी एक पावटी सलवणी बघून निराशी झाल्या व्यक्तीक सोमी जेजू आज आशीर्वाद सिता आणि ताका ब्लेस विशेष तरचे आशीर्वाद देऊन ब्लेस करता म्हणतात प्रतिदेराला बागा कुरे नारा बाक्षी तू नारा रे शिते दरा थाला माय शेरे रा शबक थोले माय शरारा शबालाबा शबाराबा शबाराबा सबारांत याचे असमाधान काढणं शांती देऊन आशीर्वाद सिता म्हण बसायता आमेन. मोगाच्यान सोम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. एक घडी आमची ते सवा मागणी सोम्याच्या पांयां आमी समर्पण करुया. परत हे वरास कुटुंबाच्या वरास हांवें सांगचें कुटुंबाच्या वर्सा आमची कुटुंबां बगेवन कुटुंबां बरी बगेवन पवित्र जावंक जाय. देखून आज परत आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या दियेसींतल्या सर कुटुंबां खातीर आमी विशेश तरान मागया. हरी एका कुटुंबांतल्या हरी एका सान्यां खातीर सोमी देव तांकां आशिर्वादीत करून दी. कुटुंबान तांची जबाबदारी समजून एकामेकाच्या बऱ्यापणा खातीर जियोंक वावरूंक तसलें उदार मन सोमी तांचे थंय वचून दी आनी हर एक कुटाम पवित्र भाग्यवन करून दी म्हण आमी विशेष तरान मागया. मोगाच्यान आमच्या मंगळूर दियेसी खातीर आमच्या गवळी बापां खातीर आनी आज आमी विशेष तरान मागया सकड याजकां खातीर विशेष तरान पवित्र सभेन जायते मिसांव जायतो वावर आमचे याजक भाव करन आसात. जांकांय जायते समस्ये कश्ट दूख बेजाराय तांच्या जिवितांत आसा एकसूरपण आसा सकड याजकां खातीर निवृत्त जाल्ल्या आतां प्रस्तुत सेवा दिवच्या विविध जाग्यांनी विविध दियेसीजींनी संवसार बरो वावुरतल्या हर एका याजकां खातीर मागया. सुमयाचे मिसांव विशेष तरान करून सुमयाची बरी खबर सगळ्यांनीतल्यानी ते परगट करन आसात. सुमी तांकां जाय आसली भलायकी मतीक समाधान संतोष आनी सर पवित्रात्म्याच्या धेन्यांनी कुरपेंनी तांकां नेटोवन दी बरोवन दी आनी तांचे मारी पात सुमयाचे मिसांव फळां बरी जावं दी कार्यागा जावं दी म्हणून आमी विशेष तरान सकड याजकां खातीर धार्मिकां खातीर आमी मागया. मोगाच्यान आनी आज आमी प्रत्येक जावन सुमया कडेन सुमी जल्मोन ल्हान व्हड जावन ताणें मिसांव केल्ल्या त्या पवित्र जाग्यां खातीर आमी मागया. मोगाच्यान आनी प्रत्येक जावन इस्रायल आनी पलेस्तिना मदें सुरू जाल्लें तें झूज बेगीनच थांबच्याक आनी तांच्या मदें साबार वर्सां जावन थंयसर झगडें चलोवन आसा. तांच्या मदें मानस्ताप आसा. एक सूक्त पर्याय सोदून काडच्याक बऱ्या मनाच्या मनशांक उजवाड मेळचे खातीर आनी त्या मारीपात हो समस्या इत्यार्थ जावं आनी त्या दोन देशां मदें थंयसर शांती समाधान विशेष तरान राज जावच्या खातीर आनी आतां प्रस्तुत सोलोनाचें तें झूज बेगीनच थांबच्या खातीर आमी मागया. मोगाच्यान सबाजनांनी जीव सबाजनांनी घरदार होगडावन घेतला मरण पावल्या त्या आत्म्याक शांती आमी मागता आसतना घरदार वॉकडावन घालून घेवन निराशे जाल्ल्या कश्टांत आसल्या दुखांनी आसल्या त्या कुटुंबां खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाच्यान सुमयाची सकत विशेष तरान त्या सुवातेर वाळच्या खातीर आनी सुमयाची शांती सुमयान म्हणलें शांती तुमकां सुमयाची शांती त्या सुवातेनी राज जावच्या खातीर आज आमी विशेष तरान मागया. मोगाच्यान त्या सुवाते खातीर मागच्या आमच्या देशा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण 5 राज्यांनी एलिसांव आसा लोकांनी हर एका लोकांक मतदान करूंक आनी त्या मारीपात बऱ्या मुखेल्यांक विसरून काडचें ते हक आमच्या भारत देशाच्या प्रजेचें जावन आसा. आनी त्या देखून ह्या 5 राज्यां खातीर लोकां खातीर विशेष तरान मागया. मोगाच्यान आनी बरें सरकार त्या राज्यांनी अस्तित्वाक येवन लोकांची हक्कां संविधानाची हक्कां उखोल दवरतात असले व्यक्ती अधिकाराक येवच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया. आनी त्या मारीपात पवित्रात्म्याची सकत करपा ह्या 5 राज्यांनी वाळोवन दी म्हणून आमी मागया. त्या देखून आज आमी आमचे दोनी हात आमी वयर उबारया. मोगाच्यान पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आनी प्रत्येक जण सुमयाची सकत त्या पवित्र आत्म्याच्या मजती मारीपात वाळोवन दी आनी प्रत्येक जण त्या इस्रायल पालेस्तीन गांवांत आनी थंयसर शांती समाधान राज जावच्या खातीर आमी मागया. आमचींत मस्त जाणां भोंवडां थंयसर वावर करना आसा तांकांय कश्टांनी आसात
तांची परिस्थिती कश्टांची जाल्या त्या देखून तांच्या सगळ्यां खातीर तांकां भद्रती सोमियान लाभोवच्या खातीर तांचो वावर तांणी करून करपा सोमियान लाभोवच्या खातीर आनी सोमी तांकां सक्कड वायटा विघ्न अवघडांतले राखचे सांबाळच्या खातीर आनी मागया हें झूज वेगीत आमच्या खातीर विशेष तरां पवित्रतेचें सकत करपाक एकामेकाचो मोग करच्याक मनशापणान भरलेली आमी मनशां जावच्याक सोमी हर एकल्याच्या मती उजवा दिवच्या खातीर आमी मागया मगजान आमचे दोनी हात आमी उबारून धरी आमी मागया सोमी जल्मोन ल्हान व्हड जाल्ल्या मिसांव केल्या त्या सुवात्यांनी शांती समाधान विशेष तरान रास जावच्या खातीर आमी मागया ते पवित्र जागे ते पवित्रपणान उरच्या खातीर आमी मागया मगजान सर्वर परस्पर प्रीती सलू मोगला जेजू स्वर्गा तुवें सलमोन ल्हान व्हड जावन ते मिसांव केल्या पवित्र जाग्याक या घडये तुज्या समर्पण करता या दोन देशांमध्ये असलेले मनस्ताप तांणी बसून उलोवप परिहार करून उजवाड दिसोवया प्रत्येक सोलो नासते ते झुजून या सुवातेर आमच्याकडे शांती समाधान राव जावच्याक तुजी विशेष संगत करपा वाडयसोवया तुज्या पवित्र आत्म्याक त्या सुवातेर पाठयसोवया पवित्र आत्म्याच्या हाजरपणावरी मनशापणान जीव नाका करपा दिसोवया सोम्या धार तुज्या आत्म्याक मुखेल्यांचेर धार तुज्या आत्म्यान थंय वसलेल्या हर एका पावनांचेर निराशे जाल्ल्या त्या कुटुंबाक मरण पावन कुटुंबाच्या वगडावन काडलेल्या त्या कुटुंबाक सोम्या बुजय सोम्या तुजी सांगात दे सोम्या तुजी कृपा वाडोवन दे सोम्या Lord Jesus bless them Lord Jesus touch them Lord Jesus be with them Lord Jesus protect them Lord Jesus protect them may your peace reign over Lord Jesus touch all the leaders Lord Jesus apor somia विशेष तरह तुझी संगत कृपा वाढवून दे सोम्या त्या पवित्र सुवातेने सोम्या समाधान थंयसर राज जावं दे सोम्या समाधान मनशाच्या काळजांनी समाधान या दोन राज्य देशामध्ये वस्ती करून सोम्या आपor सोम्या दार तुझ्या आत्म्याक सोम्या दार तुझ्या आत्म्याक सोम्या दार तुझ्या आत्म्या बऱ्या मनाच्या मनशा मारी पासांच्या नेतेपणावर थंयसर शांती समाधान राज जावं दे तांच्या मध्ये उजवा सोम्या touch Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord pour out your spirit Lord Jesus pour out your spirit Lord Jesus pour out your spirit सोम्या दार तुझ्या आत्म्या आपor सोम्या आमच्या भावनांक प्रत्येक जण आमच्या गांवच्या लोकांक तूं सांबाळ सोम्या हर एका लोकांक सांबाळ सोम्या तांचो वावर करून करपा दे सोम्या आपor सोम्या थँक यू जीसस प्रेज यू लॉर्ड जीसस adore you Lord Jesus hallelujah 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 thank you Lord Jesus praise you Jesus praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सोम्याचे आशीर्वाद आमी सोडूंक तयार जावन गावया गीत येत्या वडा साक्रामेंतांत Idiavoda Sacramenta Sustang naman koruya Purvila rupa botla Novioriti adarya Salvar mecha uskut visya Bavartace Bartipya Zase Bapa Tase Puta Ullasani Stutiza Putri Mahima Sasna Ikastarya Versita Tocado Gaia Spirita Sama Samina Varta प्रार्थुया ये देवा विजय साक्रामेंटा काल तुझ्या कष्ट सवगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगीसरक तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दायन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen.